परवरी फ्लायओव्हर जाले बगर थंयचे येरादारी वयलो ताण उणो जावचो ना. ट्युरिस्ट वाडटात तश्यो मुळाव्यो साधन सुविधा आनी ह्युमन रिसोर्स वाडोवचो पडटा. तात्पुरती थाकाय म्हण परवरे ट्रॅफिक सेल सुरू करतात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. गोवा पुलिसांनी परवरी ट्रॅफिक सेल सुरू केला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ताचे उक्तावण केले. ताचे बरोबर पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, डीजीपी जसपाल सिंग, आयजीपी ओमवीर सिंग बिश्नोय, पुलीस सुप्रिटेंडंट बोसुएट सिल्वा, झेडपी मेंबर आनी पंचायत वांगडी हजर आसले. सगळो स्टाफ, सरपंच, झेडपी, बाकीचे सगळे पंच मेंबर आणि परवरकार भावांनी भेटलो. एज इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडटा तशें आमकां ह्युमन रिसोर्सूय वाडोवचो पडटा. गोंयांतलो ट्युरिजम आमकां जर आमी आनी वाडटले म्हणजे आमी मोपा आयलो आनी ट्युरिस्ट येतले म्हणटा अशें ट्युरिस्ट आनी हे जर येवपाक लागले चड जाल्यार तशें आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चरूय आनी वाडोवचें पडटा. ताच्या बरोबर ह्युमन रिसोर्सूय वाडोवचो पडटा. ताजोच एक भाग म्हणून आमी न्यू ट्रॅफिक सेल परवरीत इंट्रोड्यूस केला. सो जरी एक ल्हानशा रुमांत आसता जाल्यार रोहनान सांगला त्या प्रमाणे ओल्ड क्वार्टर्स जाता तितके बेगीन तो फूल फ्लेज ट्रॅफिक सेल जाता तितके बेगीन फूल फ्लेज ट्रॅफिक सेल जाता. आमचे न्यू रिक्रुटमेंट ऑलरेडी जाल्यार ट्रेनिंगाक वतले. शॉर्टेज ऑलरेडी म्हणजे फाटल्या कोविडाच्या काळात स्टाफ थोडीशी भरती उरल्या कारणान आमकां थोडोसो पुलीस स्टाफूय शॉर्टेज आसा. ताच्या खातीर आमकां प्रत्येक कडेन पुलीस स्टाफाची शॉर्टेज दिसता. पण आमी ऑलरेडी रिक्रुटमेंट कंप्लीट जाल्या. ताची ट्रेनिंग आनी हे जाता म्हणसर एक 3-4 म्हयने वयतले. म्हणजे थोडीशी कळ आमकां आतां एक थोडे दीस सोंसची पडटली. म्हाका दिसता इन्फ्रास्ट्रक्चर जो कंप्लीट जावपाक जाय म्हणजे रोहन आनी सगळ्या पुरवणकारांनी मेळून जो फ्लायओव्हर जावपाक जाय तो बेगीन जाल्या शिवाय कंप्लीट समस्या सुटूंक शकना. ती जाता तितके बेगीन जावपाक जाय आनी ताका तुमी सगळ्यांनी परत एकदां कॉपरेट करपाक जाय. नो डावट मॅटर रिजॉल्व जाला तुमच्या सगळ्यांच्या सांगण्या वयल्यानूच. हांव म्हणटलो की तुमी जशें ठरयलां त्याच पद्दतीन मॅटर रिजॉल्व सरकारान केला जाता तितके बेगीन. म्हणजे फ्लायओव्हर करच्या पयलीं आमी दुसरी सायडींतल्यान वायडनींग म्हणजे जितकी जागा गव्हर्मेंटान एक्वायर केल्या तितकी जागा वायडनींग करून आमी रस्तो करतात. आनी फ्लायओव्हर आनीक थोड्या दिसांनी येतलो, आनीक थोडे दीस रस्तो थारावया नाका. कारण आमी जर आतां वायडनींग केले, रस्ते दुसरी सायडींतल्यान वाडयले तर आमकां बदले पिलर घालता आसतना आमकां परत हें कंजेशन आतां जाता पयलीं हे मागीर जावचें पडचें ना. आमी ऑलरेडी प्लॅनिंग सुरवात केला. PWDक आमी इन्स्ट्रक्शनूय दिला जाता तितके बेगीन दुसरी सायडींतले वायडनींग सुरवात कर. आज ट्रॅफिक सेल येतकर खुबशे आमकां ट्रॅफिक मॅनेजमेंटाक बरें पडटलें. आयनॉक्स आमचे मॉल आसा ते जरी पिलेन पडटा आनी सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी पडटा इट लुक्स लायक अ पार्ट ऑफ परवरी. द ट्रॅफिक जो फाटलो ओवरऑल आसा जो एक्स्ट्रा लोड आसा तो आमकां घेवचो पडटा. एंड वी हॅव टू नो दॅट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट इज प्रॉपर. बाब सिद्धार्थ शेवडकर तसोच करपे अनंत सगळ्या टिमीनी आय थिंक हे वर्क एग्रेसिवली टू एन्श्योर दॅट टायम बाउंड दे आर एबल टू ओपन अप दीस पर्टिक्युलर ऑफिस. हांवें मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट केला की जरी आज हांगा ट्रॅफिक सेल ओपन जालो जाल्यार आमकां फूल फ्लेजेड एक बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर आशिल्लो जी पुलीस क्वार्टरान ऑलरेडी आसा आनी वेकंट आसा ते आमकां अलॉट ट्रॅफिक सेलाक करचे. जातूंतल्यान तांचे कितें म्हणटा ते कॉन्स्टेबलान जो टायम तांकां तांचो दिवचो पडटा टू कितें म्हणटा बॅरेक्स रेस्ट एंड वॉशरूम बॅरेक्स तांकां ते एलिमेंट्स केले जाल्यार ती प्रोडक्टिविटी तांची वाडूंक शकता. कंटिन्युअस मॉनिटरींग पळयलें जाल्यार दीस बेल्ट इज बिकम व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी ट्रॅफिक आमी सपोज स्ट्रीमलायन करतले. आयचो जो ट्रॅफिक सेल ओपन जाला तातूंतल्यान खुबश्यो गजाल्यो म्हाका दिसता सुरवात जातली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.